अंदू गोंयांत पावसान हाजेरी लावपाक मातसो कळावूच केला. गिमाळ्यांत वयर सरपी कुर्डी गांवचो सैम पळोवपाक आजुनूय गोंयच्या कांय वाठारांतले लोक आवर्जून भेट दितात. तशेंच पणजे ताळगांवच्या तरणाट्यांनी कुर्डी गांवची भोंवडी केली आनी वर्सांतल्यान 2च म्हयने पळोवपाक मेळपी ह्या गांवाक भेट दिवपाची लोकांक सुचोवणी केली. लिमिट ना सगळे चारू वाटेन दवर म्हणजे हांगा उदक अशें वयर हांगासर आमी हांगा येयल्ले आसा कुर्डी गांवांत. हांगासर हे धरण तशेंच हांगासर ती वाठार पळयतले तुमी सगळे सौंदर्याचे वाठार हे आनी तेन्ना ते सगळे मित्र आमी हांगा जमोन सगळे हे कुर्डी धरणाक हांगासर आमी भेट दिल्ली आसा. तशेंच आतां फुडें आमी आतां देवूळ पळयतले कुर्डी हांगासर धरणार. हांगासर पयलीं एक गांव आसलो, गांवाचें आतां रुपांतर हे आतां धरण जालें. हे आतां तुमकां माड बी सगळे ते पयलीं कोण कोण हांगा कोण रावन गेले तेंची घरां मोडलेलीं हांगा तुमकां दिसता. तशेंच हे जे माड सगळे पळय तुमी पळयतले ते माड हे हांगा माड हे पळय लोकांची घरां माड हे सगळे हांगासर आसा. आनी हे उदक चडान चड हांगा हे दोंगर फूल असो भरलेलें आसता उदक पावसा दिसांनी हांगा येवपाक मेळना. हे सुकलेल्या वेळार हांगा तुमकां ते जाय ते कितें तरी हांगा तरी पळोवपाक मेळटा. हांगा येवन पळोवपाचें तुमी जायत्या लोकांनी येवन हांगासर सौंदर्याचे आनंद लुटपाचो. तशेंच आमच्या बाब गौरेश आमोणकाराक सांगता तेणें हांगा येवचें आनी हांगा तुमी बरी एक व्हिडिओ काडून गोमंतकाचेर नितांसाय दाखोवची. लोक आनीक खूब पर्यटक येवचे हांगासर आनी हांगासर ह्या गांवाची उदरगत वाडोवची. हांव इतलें सांगून पुरो करता.